channel. I hope you all are doing good. All of a sudden plan झालतो वचपाचो आणि Megan Fox, Harper Harper Zoglia, Harper and Josel the chef. आणि Beju. So yeah. चड कांय ना बेश्टे आमीच वयताय. मेनली आमी वयताय कित्याक बेबी लागून तेका उदो म्हणल्यार ते पिशे सो तेका लागून तेका आनी आयज वेदरूय मातसो बरो आहा सो तेका लागून वताय तेका. आनी मेन म्हणल्यार कितें जाण तूं आमकां आमकां आमी सगळीं अशें करून ऑफ कोण कामां आसता कोण घरा आसता सो आयज आमी चौगांय घर आहाय सो तेका लागून या म्हणलें नाजाल्यार कोण कामां आसता कोण घरा आसता सो इट डजंट सिंक प्रॉपरली. आनी बेजो नायट करून येयलोलो आनी नायट करून पासून तो आमचे बारा येयलो म्हणून तेका थँक्यू. And yes, we are going Koli Beach Retreat, Southbourne Beach, that is in Bournemouth. So basically आमची इतली फास्ट जाले कित्याक बेजो नायट करून येयलोलो राती and around 11 o'clock we decided like we'll go somewhere. आणि आता जालें कितले टायम जालो रे आतां 1 o'clock. सो आतां 1 o'clock भायर सरताय कांय हें भावराना बेश्टे स्नॅक्स येले एंड फ्रुट्स आनी अशें करून चोडी हावपा नाका दिसता न्हू होले वेदरान. जसलान फिशींग रोड गेलोलो आहा रेज लागता सो होपफुली आमकां एक रे लागल्या पुरो. बट स्क्वीड बेट स्क्वीड जाय स्क्वीड बेट जाय. सो येस I haven't checked on the app. एपार चेक करूंक ना टायडाचें सो तें पळोवपा जाय. चड करून आफ्टर 7 o'clock वयताय थिंगा ते बिचीर ते इतली पिशी जाता उदो पयल्यार आनी हांव नोका आयज तें कितें कोत्तलो तें उदो पळोवन. Two hours later. Finally पावली आणि we had to wait. Parking सारखी फूल हा हिंगा लायक एक पासून स्पेस ना पळय स्पेस साप ना आणि that's the beach there and that's Harper with her hat and they are sorting out the parking. 3:15 कित जालें दिसता म्हाका 3:30 3:15 so yeah we had to wait for the parking. So तेका लागून बेगीन येवपा जाय पार्किंगा लागून बट आमचो तो लेट जालो न्हू सगळें आनी आमचो फोटोशूट चालू पळय सायडीन. म्हाज्यान केंस पळय कितें जालें तें मातशें चड वारें ना आहा वारें मातशें ओके हा. सो सकयल बरी रेस्टॉरंट्स आहाय आस पळय रेस्टॉरंटार. वाव बरें हा बेबी नाही सायडीन येवना हे बीचीर येवना ती दुसरी सेम स्ट्रेच. पार्किंग करू ना आम्ही काबार झाले पार्किंग मेळना डान्स चालू डान्स चालू डान्सिंग
टेंट पहा आम्ही गायले बेशन लागते टेंट. नाव पी आलो आडू नाही आले मिस्टेक केली हे तोंड आले होते अरे तेच गेलेले झालं. उम्मीद कोहली को दी शेफ शेफ काढी ओळी आता काय राहतो रे शेफ शेफ गोरी रे गोरी होई रे गोरी हाडलाय माणी काढलाय वेदर हो रे बरं हा इचिरी वेदर बरं हा दो गेली तोडू शेफ टेंटा रान तो या मोकल बोला गाल सॉल्ट पे झालो आम्ही ऐकू ते सारखे उमेदीन हा हाप सारखे सोड उमेदीन हा ते चाल कसं आमचं टायमिंग 3:30 तोच पावली हिंगा आम्ही आणि आता चढ टाइम मातशें तोंड हा होतो ऊस वॉटरमेलन थाळी बरें गोडगोड तीन भाशे हातात टरबूज काय वॉटरमेलन बरं लागतं गोड रुचीचे गोड आता आमचा अपघात झालो आम्ही काय होताय बेबी खेळताय म्हणल्यार फाटल्यासाठी वसाड आमच्या टेंटान आख्खे पळय टेंटा कितें जालें तें पळय आमी नाहली आमी शॉपा गेलेली पळय जाल्यार हे सायडीच्यान हे टेंट हाडल्यान वताय आख्खे पळय उदो यो कांयक उरलें आनी आमचे दुसऱ्यो वस्तू पळय सायडीन काडून दवरलेली
ह्योय उरल्यो. आमची कोपावा गेली आता त्यांचं फोटोशूट चालता आणि 15 ते 20 मिनिट घेतले फोटो काढायला. सो आमचो टायम जाला वचपाचो कित्याक जेसला काम हा हूंय हाल्या आनी आज जाली 5:30 जावन गेली आतां. सो येस, नाव वी आर गोईंग होम. एंड हापराक अशें घरा वचपा नाका. शी वॉन्ट्स टू स्टे हियर. अशें नाका, होम म्हणल्यारूच ताका रडोंक कशें येता. सो या वी आर गोईंग नाव. जालें 10 to हां हा बेस्ट कोण हें उडयतो बटरफ्लाय हायड झाला उदकान चड त्रास केला म्हणून टेंटूय फुगयले आमची सगळे वेरी टायर्ड. तुका सांगलें बेगीन या म्हणून पूण तूं नायट कोत्ता. म्हाका ना न्हिदो नाका तुमकां घेवन शेतान देंवत मागीर गेलो म्हणटा तो तूं हां बेबीन एन्जॉय केलो जाल्यार 5 दीस बरो गेलो. आनी तुजो दीस कसो आहलो? सगळो काबार झालो. मेघना दीस हां दीस म्हणल्यार हाफ डे कसो आहलो? आपटे पावना दादा थँक्यू करू. थँक्यू दादा करू. थँक्यू. आय लव यू दादा कर. आय लव यू दादा कर. So that's it for today, guys. I'm चोड सारखे enjoy केलें. So I'll see you guys in my next vlog. Until then, share kindness and let love guide you. Bye bye.